नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। नितेश नारायण राणेन धारगळे एंट्री फी नाक्यार आणि मुंबई घाल्ले धुडगुसाचो गोंयकारांनी केलो खर निषेध। मंत्र्यांनी दिली शिटकावणी। कोमनी नदीचेर नदर दवरूंक सरकार नेमतलो खासा अधिकारी। फोंडेच्या हॉस्पिटलांतले 416 पोस्ट केले रद्द। पीडब्ल्यूडीतले 1400 कंत्राटी कामगारांक तात्पुरते कर्मचाऱ्यांचो दर्जो। कोंकणी राजभास गोंयकारांचेर लादल्या, स्वखोशेन न्हय। मराठी राजभाषा आंदोलनाचो आरोप। शुक्रारा म्हापशा मोठे संख्येन उपासाक बसपाचो मराठी प्रेमीक उलो। शिरोड्या गंगानगरांत घराक लागलो उजो। घरकार म्हणटा 40 ते 50 लाखांचे लुकसाण। शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागिल्ल्याचो घरकाराक दुबाव। कोमनी नदीचेर खासा अधिकारी नेमपाचो सरकाराचो निर्णय लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावंक। सेरुला कोमनी नदीच्या वेव्हाराची निवृत्त न्यायाधीशा वरवीं चौकशी करची, एनसीबीची मागणी। खबरो विस्तारान। महाराष्ट्राचो उद्देग मंत्री नारायण राणेच्या पुतान धारगळे एंट्री फी नाक्यार मंगळारा केल्ल्या गुंडगिरीचो गोंयकारांनी खर उतरांनी निषेध केला। महाराष्ट्रांतली गुंडगिरी गोंयांत चलची ना अशी शिटकावणी सभापती राजेंद्र आर्लेकारान दिली। कायदो मोडटले सुटचे नात म्हूण पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकारान स्पश्ट केलें। ढवळीकार म्हणटा एंट्री फी नाको तोडफोडीन सरकाराक 15 लाखांचो फटको बसला। काल जें कितें घडलें ताचें केवळ नांव गुंडागिरीच असलें आनी म्हणून ही गुंडागिरी आपापल्या मतदारसंघान आपापल्या गांवांत करतात तशीच तांकां दिसपाक लागल्या की आमी गोंयांनी वचून करूं शकता काय कितें। तांकां खबर ना की गोंयांतलें राज्य हें कायद्याचें राज्य आसा म्हणून। नितेश राणे किंवा तो निलेश राणे हांचे समर्थक म्हणून तेवटेंतल्यान महाराष्ट्रांतल्यान हांगासर मोठ्या प्रमाणात येवपाक लागले। प्रसंग जर आमने सामने जर दोनी समर्थक उबे रावले थंयसर जाल्यार हातघाईचेर वचपाचो, मारामारी जावपाची, हें जावपाक जायना म्हणून हांव काल मुद्दम थंय गेलो। अशा पद्धतीची गुंडागिरी दादागिरी ही तेवटेन चल्ली आसत पण गोंयांत हाज्या फुडें चलची ना। नारायण राणेचे भुरगे एक प्रतिश्ठीत राजकारणी मनीस तरी आसतना तांच्या हातून अशी चूक जावप हें समाजाक घातक आसा। कारण राजकारणांत जेन्ना मनीस आसता तेन्ना अशा गोश्टी पासून प्रत्येक राजकारणान पयस आसपाक जाय। आनी म्हाका दिसता खुद्द नारायण राणेन ह्या विशीं मुख्यमंत्र्या कडेन उलयला आनी त्या प्रमाणे ताचेर एक्शनूय घेतिल्ली आसा। थंय नुकसान भरपाई जवळ जवळ 10-15 लाखांची जाल्ली आसा। ती कितें करपाचो हाही प्रश्न आसा। ताजी शहानिशा बेगिनात बेगीन जातली। आमच्यो गोंयच्यो बशी तेन्ना महाराष्ट्रांत वतात त्यो कितें तरी तोडल्यो पडल्यो। गोवा भवन जे मुंबय आसा हेजेरूय कितें थोडीशी कितें तर हांवें वाचलां, हांवें पळोवना वाचलां म्हणटकूच थंय तरी कितें जालें। सो ह्या तरेचो जो माहोल किंवा समाजान विघ्न हाडपाचो प्रयत्न म्हाका दिसता ह्या लोकांनी करचे न्हू। इतकेच हांव तेंचे कडेन मागन हे कोण भायले लोक आसा पळय येवन करता तेंचे कडेन विनंती आसा की तेंच्यांनी हें करचें न्ही। आनी जर अशें जर केलें जाल्यार गोवा सरकार म्हणून मातूय फाटीं फुडें पळयनासतना तेंचेर जे कायद्यान जो हो करपाक जाय तेंचेर बडी मारपाक जाय ती बडी सरकार म्हणून आमी मारतली। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। तरुण तेजपालाचे लैंगिक अत्याचार केशींत तेहलकाची आदली वेवस्थापकी संपादक शोमा चौधरीक समन्स काडला। गोंयच्या न्यायदंडाधिकाऱ्या मुखार तिची जबानी नोंद करपाची उरल्या। क्रायम ब्रांच 2 दीस जाले तेजपालाक उजरायता, मात तेजपालान पीडित चलयेचेरच दुबाव घेतला। 1-1.5 म्हयन्यांत पुलीस आरोपपत्र घालतले अशें गृहमंत्री पर्रीकारान मिडियाक सांगलें। इतले मजगतीं पुलीस कस्टडीत फॅन बसोवचो म्हूण तेजपालान घाल्लो अर्ज कोर्टान बुधवारा भायर मारलो। बायल पत्रकाराचेर जाल्ले लैंगिक अत्याचार प्रकरणाची चौकशी जाय तशी चल्ल्या। ह्या प्रकरणात 1.5 म्हयन्यांत चार्जशीट घालतले अशें मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयला। तो मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मिडिया कडेन उलयतालो। और आई डोंट टेक ब्रीफिंग फ्रॉम आईओ। जनरल उसके बारे में चल रहा है, 6 दिन का उनको ये मिला है, 1 महीना 1.5 महीने में हम लोग केस चार्जशीट करेंगे, इतना इन्फॉर्मेशन मुझे डीजी से मिला है। गवर्नमेंट ओनली विल डिसाइड after proper investigation if the case is having enough evidence for to be prosecuted.
तो हमारा जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है वो अपना इन्वेस्टिगेशन ख़त्म करने के बाद दे विल come to conclusion whether a particular case is fit to be tried or not. I think that particular moment they will take judgment based on what evidence they have collected, on the advice of prosecution, director prosecution, and their own wisdom based on the evidence collected. तरुण तेजपालाक क्रायम ब्रांचीन उजरावंक सुरू केला. मंगळारा दिसभर ताची चौकशी जाली. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण आपल्या कडल्यान ही गजाल घडल्या खरी, पूण सगळेच चलयेच्या संमतीन जाला. बळजबरीन न्ही अशें आरोपी तरुण तेजपालान पुलिसांक सांगला. कोर्टान तेहलकाची आदली वेवस्थापकी संपादक शोमा चौधरीक आनी हेर 3 जाणांक समन्स धाडला. तिची आनी पीडित चलयेच्या बरोबरचे पत्रकारांची न्यायदंडाधिकाऱ्या मुखार जबानी घेवपाची आसा. ह्या सप्तकातच तांची जबानी घेवपाची शक्यता आसा. पीडित चलयेन सगळ्यान पयलीं शोमा चौधरी कडेन कागाळ केल्ली. ताका लागून तिची जबानी म्हत्वाची. इतले मजगती ही केस दुसऱ्या चौकशी अधिकाऱ्याक दिवची म्हूण NSUIचो उपाध्यक्ष सुनील कवठणकारान मागला. हे विशीं तांणी राज्यपालाक निवेदन दिलें. पुलीस निरीक्षक सुनीता सावंत ह्या प्रकरणाची चौकशी करता. सुनीता सावंताक दिल्ली एकय केस तडीक लागना अशें कवठणकार म्हणटा. हांवें डिमांड केला की ती केस बेगीनच्या बेगीन रजिस्टर करची आनी मिनाक्षी लेखीक अरेस्ट करची. कित्याक मिनाक्षी लेखीन जे नांव ताजें डिस्क्लोज केलां विक्टिमाचें, तें नांव डिस्क्लोज करून ताणें ते एका विक्टिमाचूच न्हय पण सबंद समाजाचो आनी बायलो मनशाचो ताणें इन्सल्ट केला. आनी हे खातीर बेगीनच्या बेगीन गोवा पुलिसांनी केस रजिस्टर करची आनी तिका अरेस्ट करची. ताजो आसा की जो इन्वेस्टिगेटींग ऑफिसर जो गोवा पुलिसांनी अपॉयंट केला ही पर्टिक्युलर केस इन्वेस्टिगेट करपाक, तो इन्वेस्टिगेटींग ऑफिसरूच सारको ना. कित्याक जी इन्वेस्टिगेटींग ऑफिसर सुनीता सावंत आसा ती आज पर्यंत खुबश्यो हाय प्रोफायल केसीस हँडल केल्या, पण खंयचीच हाय प्रोफायल केस आज पर्यंत कंक्लुजन एंडाक किंवा कन्विक्शन जावंक ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.